We have gathered over here to inaugurate one of the important work, and that is that to first work in our Hotel Panchayat from the beginning of this new year. Madam Dilayla Logo from MLA LAD fund. हांगासर ड्रेनेज करपाची फायल पास करून मॅडमीन आमचे तशेंच मॅडमचे स्टाफान सगळे आपल्याचे खूब मेहनत भितर घालून हांगासर फायल पास करून हाडलेली आसा टू रिकन्स्ट्रक्ट ड्रेनेज स्टार्टिंग फ्रॉम लायन्स क्लब हॉस्पिटल आमच्या भुरग्यांच्या खुर्साच्या पापेला पासून ते आमचे डॅनी हाऊस. ही ड्रेनेज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ दीस ड्रेनेज इज टू कित्याक पावसाच्या दिसांनी खूब उदीक येता हांगासर बसून खूब उदीक भरलेलें आसता आनी हांगासर कंटिन्युअस आमचे मोड ऑन करून ते ब्लॉक ड्रेनेज ब्लॉक जाल्ल्या कारणान परतून साफ करून ते ब्लॉक जाता आनी उदीक सगळें सेग्रिगेट जाता. तर हे उदीक सगळें आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस ड्रेनेज कंटिन्युअस फ्लो ऑफ रेन वॉटर वील बी व्हेरी इफेक्टीव. आनी एक लोकां कडेन डिमांड करता की हे आमची ड्रेनेज जाल्या उपरांत लोकांनी ती मेनटेन करपाची एक खूब गरजेचें आसा. कित्याक मॅडमची जाता तितके डेव्हलपमेंट वर्काक ते आपल्याचे हातभार लागून सगळ्यो फायली पास करून हाडटा. तितकेच आमचे ड्युटी आसा पब्लिकेचे की ते डेव्हलपमेंट वर्क पळय कितें करून हाडटा ते आमचे सांबाळपाचें आमचें मेन गरजेचें. तर अपीलूय करता लोकांक की हे ड्रेनेज आसा ते बरी करून साफ आनी तशेंच कितें भितर घालच्यो न्हू. ओशेल गांवान वॉर्ड नंबर 1 हा to inaugurate the work of repairs and reconstruction of this gutter from the chapel up to Denny's house. आणि आमचे मोरे हा आमचे सरपंच बायरेशन आमचो एक्स सरपंच बाब प्रवीण सगळे वॉर्ड मेंबर्स हांगा सगळे ग्रामस प्रेस मिडिया. This work of reconstruction and repairs of the existing gutter from the chapel up to Denny's house costing is 9 lakhs. 9 लाखाचे काम आहे आमचे MLA LED फंडांतल्यान करून पास करून हाडला. सरकारान हर एक आमदाराक फ्रॉम माय टर्म 2 कोटी दिल्या. सो अहेच एक गांवान एक 2 वाड्यांनी 3 वाड्यांनी ही कामां चालू केल्ली आहा आमी. सो रेशलान आमकां पयलेंच सांगलेलें आनी बाब शिवनान तेन्ना ते की हे काम करचें म्हणून. आनी इट्स अ लायफ लायन. गटरां मेंटेन बाय रेशलान सांगलां ते इट हॅज टू बी मेंटेन. कित्याक आख्खे पावसाचें उदक हांगा सकून मागीर ते शेतांनी वचपाचें. आनी आय रियली थँक ऑल द पंचायत मेंबर्स आनी तुमी सगळे हांगा येवन ह्या इनॉग्रेशनाक हाजीर रावली आनी आमकां होच पाठिंबो तुमचो सपोर्ट सदांच आसता गांवचे आनी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीची कामां हातीन घेवपाक. सो आय रियली थँक ऑल ऑफ यू ऑल. आनी कितें जाता तितले आमच्या वाटेन कामां आमी ओशेल गांवा खातीर आनी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर काम चालूच आहा. आनी म्हयन्याक कितें काम करता तेवूय रिपोर्ट तुमकां मेवता. सो आय रियली थँक यू ऑल आनी थँक स्पेशली द प्रेस मिडिया फॉर कमिंग टू कवर द फंक्शन्स. थँक्यू व्हेरी मच. मॅडम ओशेल गावांनी कितें कामां पेंडींग आसा म्हणजे जे फुडें जावंक शकता? इंटरनल रोड्स हां ते टेंडर वी वील डू इट सून. आनी ओशेलचो मानशेचो बांद तोय पावसाच्या पयलो जातलो. कित्याक CMा कडेन आमी फायल घेवन गेले ते प्रोसेसान आहा आनी पावसाचे पयले करून दिता म्हणून CMन उतर दिल्ले आहा. आमच्या WRD मिनिस्टराच्या टेबलार आहा ती आतां फायल एंड ही सेड ही वील गेट इट डन सून.